मळार बसून पोळे आणि चटणीचो आस्वाद घेतना मेळपी उमेद वेगळीच असता। गोरवांच्या पाडव्यांची ही परंपरा कांय कडेन बंद जाल्या, मात दिवचल तालुक्यातल्या मये गावात अजूनय राखण्यांची ही परंपरा चालूच आसा। आयज लेगीत गोरवांची पूजा केले उपरांत शेतकार मळार वचून पोळे, चटणी आणि चिकनाचो आस्वाद घेतात। मये गावातल्या ह्या परंपरेक शेकड्यांनी वर्सांचो इतिहास आसा। राखण्यांचो पाडवो म्हूण ही परंपरा चलत आयल्या। वर्सा प्रमाण अंदूय मयेच्या शेतकाऱ्यांनी वण्यार वाठारांतल्या मळार एकठांय बसून पोळे, चटणी आणि चिकनाचो आस्वाद घेतलो। लहान भुरगे उमेदीन वांटेकार जाल्ले। पोळ्यांचो आस्वाद घेतल्या उपरांत देवाक गाराणे घातले आणि शेतकाऱ्यांनी घरची वाट धरली। तेन्ना आमी वार्षिक पाडव्या दिसा आमची गोरवांची पुजा घरा कडेन केल्या उपरांत 7, 7:30 आनी तेच्या उपरांत 8 म्हटल्यार आमी हांगा वयर येता पोळे खावपाक सगळो आमचो वाडो मेळोन। सगळे भुरगे जाणटे सगळे पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा। म्हाका दिसता 21 वर्सां म्हणजे पुरातन म्हणूं येता। पयलीं पासून ही प्रथा चालू आहा आनी ही प्रथा फुडें उरतली अशी दिसता, कित्याक भुरग्यांचो खूब प्रतिसाद आहा हेका। आनी ही हे जाल्या उपरांत आमच्या दिसा सगळे खाल्ल्या उपरांत आमी हांगा एक गाराणें घालता देवाक आनी मागीर आमी घरा वयता। ही परंपरा आमची पाडव्याची आहा म्हणटा न्हू, ती गोरवाची पूजा केली काय ना, आमच्या पयलीं जाणट्यांनी सांगून दवरलेले आहा की ही परंपरा चालू दवरपाची। सगळे वाड्या वयले येवन वांगडा बसून एक कितें हाडटा ते खावपाचे, देवाक गाराण्या घालून सांगणे करून मागीर सगळे भुरग्या बाळांक आशिर्वाद घेवपाचो। ही फुडें परंपरा अशीच चलपाची म्हणून आमी अशे देवा कडेन मागता आनी भुरग्यांनी उमेदीन येवपाचे। तशेंच आमच्या देवळा कडेन सुद्दां भुरग्यांनी जमोन कितें तरी एक स्पर्धा आनी कितें अशें उत्सव करपाचे अशी आमची इच्छा। गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।